ऑक्टोबराच्या 3 तारखेक उत्तर गोंयात रातया घरात चोरी करपी दोगांक अटक केल्या। मारिया सांताना बापिस्ता आणि मोहम्मद सुफियानाक अटक केल्या। पर्वरी पुलिसांची कारवाय। आता हे चोर कशे चोरी करताले ते पळोवया ह्या खासा रिपोर्टान। नमस्कार, हांव ओमकार फळारी आणि तुम्ही पळयता प्रुडंट। मेळटा त्या म्हायती प्रमाण मारिया सांताना बापिस्ता हो सामको हुशार। कोण घरात नासतना चोरी जाता अशे प्रकार तुम्ही पळयले आसतले। मात हो मारिया ज्या घरान लोक रावता तेच घर लोक घरात आसतना फोडून चोरी करतालो। फाटले कांय दीस मारिया सांताना बापिस्ता आणि मोहम्मद सुफिया हे उत्तर गोंयात चोरी करताले। मोटरसायकल घेऊन पयली रेकी करताले आणि मागीर मारिया चोरूंक घर फोडटालो। घरातले लोक न्हिदिल्ले आसतना घरात वतालो। पावलाचो आवाज येत म्हणून पायाक सॉक्स घालतालो। चोर पावलांनी वचून घरातले सामान चोरतालो। ज्या घरान लोक ना त्या घरान अजूनपर्यंत तेने चोरी करूंक नासली, ही तेजी स्पेशलिटी आसताली। ताणे आता मेरेन 50 वयर घरां चोरी केल्यात। तातूंतले फक्त 14 केसी पुलिसा कडेन रजिस्टर जाल्यात। तातूंत हंजुणा, म्हापशा, पर्वरी, पणजे, मेडशे, वेर्णा, फोंडा आणि हेर वाठारांत चोरयो केल्या। हाच्या पयलीं सुद्दां त्याने अश्योच चोरी केल्ली, तेन्नाय कागाळ फक्त 14 केसी रजिस्टर जाल्ल्यो। आता पर्वरी पुलिसांनी जेन्ना कागाळ नोंद करून ताका धरलो तेन्ना प्रकार उजवाडाक आयलो। आता तेच्या कडल्यान 40 ते 50 ग्राम भांगार जप्त केला। सुमार 30 लाखाचे हे भांगार। हे दोघी आरोपी चोरी करून चोरयेचे सामान तांचोच फ्रेंड एक फिलिप रेटो आणि त्याच्या हेल्पान एक समर पाल हो बंगालचो भांगराचो कारेगार हेका विकताले आणि त्याच्या मार्फत मडगावच्या एका फामाद भांगराच्या शॉपात त्यांच्यानी भांगार हे सगळे विकलेले। जे विकून भांगार तांकां जे पैसे येयल्ले ते मारियान खंय सगळे जे पार्टनर आहा तेज्या मदीं ते वाटून गेले आणि जे मारियाक जे तेजो वाटो मेळलो सुमार 30 लाख रुपया मेळलो ते खंय सगळे भांगार जे ते कॅसिनोन आहा ते खेळो आणि थंयसर सगळे व्हडगून येयलो अशी आमकां म्हायती मेळटा।